डब्ल्यू हॉटेलान बांदिल्ले हट्स नो डेव्हलपमेंट झोनाचे 200 मीटरा भितर बांदल्यात म्हूण गोवा फाउंडेशन आनी वागातोरच्या एक्टिव्हिस्टांनी हायकोर्टात पीआयएल घाल्ली। जीसीझेडएमएन 11 मे 2018 डब्ल्यू हॉटेलाचे 16 खोपींक चुकीचे पद्दतीन मान्यताय दिल्या म्हूण याचिकादारांनी कोर्टाचे लक्ष धाडून दिले। 17 सप्टेंबर 2018 हॉटेलाक खोपी बांदपाक दिल्ली एनओसी रद्द करतना प्रत्यक्ष ऑर्द हातात मेळ्ळ्या उपरांत 30 दिसां भितर ती सुवात पयली आशिल्ली तशी करपाची ऑर्द जीसीझेडएमएन मजगती याचिका कोर्टा मुखार आसतना दिली। हॉटेलाचो पात्रांव ऑर्द चालीक लावंक फेल गेल्यार ऑथॉरिटी स्वता त्या खोपींचेर एक्शन घेतली आनी ताचो खर्च हॉटेलाच्या पात्रांवा कडल्यान वसूल करतले म्हूण जीसीझेडएमएन कोर्टाक स्पश्ट केलां। अजून मेरेन तरी पात्रांवान त्यो खोपी मोडिल्ल्यो नात। जीसीझेडएमएन दिल्ली ऑर्द मानून कोर्टान पीआयएल निकालात काडल्या खरी, मात अजून तरी डब्ल्यू हॉटेलाच्यो त्यो 16 टुरिस्ट खोपी वागातोर सीआरझेडात तश्यो आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।